here to support my both the demands, that's number 71 and number 74, and oppose the cut motions, whatever have been passed by, put forth by members of the House. Speaker, at the very outset, I would like to thank all the honorable MLAs for kindly appreciating the work done by, particularly by WR department. I should take a note of this for the simple reason that this will boost the morale of my staff, right from the chief engineer of WRD down to the junior engineer, who have been toiling and moiling round the clock, I would say, to cater to almost all 40 constituencies of the state of Goa. Speaker, sir, I will first deal with cooperation. Cooperation is one of the major subjects. I always compare these with education and cooperation. Even education department does not have this sort of a network of institutions. 1000, 1500, 2000 संस्था असतल्यो, right from primary up to the college or university level. But cooperative movement जो आसा पळय न्ही, जो आमच्या गोंयांत 1961 स्टार्ट जाल्लो, 62 स्टार्ट जाल्लो with one society. It has got a beautiful network, I would say, in the entire state. Today, not only me, but even the previous cooperation minister could proudly say की आमचे कडेन 5445 cooperative units आसात in various categories. तातूंत जवळ जवळ ल्हान गोंय जरी आसलें, तातूंत जवळ जवळ 15 लाख सुमार शेअर होल्डर्स आसात of all these cooperative units. तांचे वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही, इट इज ऑलमोस्ट 9,900 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 10,000 crores. आणि तांचे डिपॉझिट जे what they have collected from general public is 7,691. So it's not a small story when it comes to participation, when it comes to the finance of the state of Goa. Speaker sir, सहकाराशिवाय उद्धार ना. हे गोल्डन ट्रूथ जे आसा पळय न्ही, हे बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी मान्य केलें आसा आनी आमी बी तातूंत फाटीं रावूंक नात. I would frankly admit, इतलो व्हडलो जेन्ना सेटअप आसा in the whole of Goa of cooperative societies, where so many cooperators are involved, एक 2 किंवा 3 किंवा 4, for example, I would name out the societies. एक आसा ती विजनरी, आमचे बाब कुट्टरेच्या मतदारसंघातले, बाब रिजनल तांच्या मतदारसंघातली त्या एरियांतल्यान आनी पार्टली राय ऑल्सो. मार्शल महिला मार्शल अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, अष्टगंधा कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि महाराष्ट्र विके सोसायटी. हे 4 सोडले जर जायत, विच ऑल्सो स्टार्टेड मिसमॅनेजमेंट मे बी समवेअर इन 2012, 13, 14, वेर वी फाउंड आउट इन 2018. आणि तांचेर मागीर तांचे बुक्स व्हेरीफाय करपाचे, ऑडिट करपाचें, हें सगळें काम फाटल्या 2 वर्सांक आमी बरेचशे पुराय करून हाडिल्लें आसा. आनी आय टेल यू, मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या भितर ते 8 म्हयन्या भितर वी आर टेकिंग फायनल डिसिजन अबाउट दीज बँक्स. नो डावट ह्या सगळ्या बँकांचेर आमी जे कितें शक्य आसा, FIR करपाक जाय आनी कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय, हें सगळें आमी केल्लें आसा. आनी मुखाल्ल्या 6 ते 8 म्हयन्या भितर वी वील कम आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पेनलायज करपा संबंदी सुद्दां फाटले 1 वर्सा भितर आमी जो रूल जो हाडलो, तातूंतल्यान हांव तुमकां सांगता स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर जे कोण डिफॉल्ट आसा, ज्यांनी कोणी मिसमॅनेजमेंट केल्लें आसा, अशे मोर देन 21 पीपल जे आसा पळय तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसात. दे कॅनॉट कॉन्टेस्ट elections to that cooperative unit lifelong. Speaker sir, फाटल्या 2 वर्सांत ऑफकोर्स हांव म्हणचें ना की आमी सामको समाधानी आसा म्हणून हॅपी आसा अशें म्हणून, बिकॉज कोऑपरेटिव्ह इज सच अ डिपार्टमेंट, तुजें पुराय जिवन सुद्दां तुवें घातलें जर जायत जाल्यार तितली सुधारणा, तितलो आनी डेव्हलपमेंट हो कमीचसो दिसतलो. आनी म्हणून फाटल्या 2 वर्सांत जे कितें आमी करपाक जाय, रुल्स मॉडिफाय करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय, हे सगळें आमी करीत येयल्ले आसात. बाबा विजय सरदेसायान एक आनी बाकीच्यांनी काही मेंबर्सांनी एक मेन्शन केलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी चड करून क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हांचे ऑडिट जायना अशें म्हणून. आउट ऑफ 475, 431 societies have submitted their audited reports of 2022-23.
23-24 आसा पळय न्ही ताजो ऑडिट रिपोर्ट सप्टेंबर पर्यंत टायम लिमीट आसा. आनी आय टेल यू आय एम सो पर्टिक्युलर अबाउट दीस ऑडिट, कारण ऑडिटाच्या माध्यमांतल्यान खंयची सोसायटी डबगाईक आयिल्ली आसा, खंयची सोसायटी मिसमॅनेजमेंट करता हें लक्षांत येवंक शकता. आनी म्हणून हें ऑडिट जें आसा पळय न्ही तें एप्रील, मे आनी जून ते मॅक्सिमम जुलय, नॉट इन सप्टेंबर, हांव 2 म्हयने कमी करपाक पळयता. कारण हे फायनान्शियल डिसिप्लीन जें आसा पळय न्ही इज ए मस्ट फॉर एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आनी पर्टिक्युलरली इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटिव्ह सॅक्टर. म्हाका स्पिकर्स म्हाका अपील करून दिसता आमच्या सगळ्या ऑनररी मेंबर्सांक, कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा संबंदी उलयता आसतना आमी तमाम सामान्य लोकांचो विश्वास कॉपरेटिव्ह सेक्टरा वयल्यान वचची ना, ढळची ना, ह्या संबंधी आमी काळजी घेवची पडटली. आमी जर कॉपरेटिव्ह सेक्टरा संबंधी 2, 3, 4 जांकां वी आर गोईंग टू पेनलायज देम, वी आर गोईंग टू पनिश देम, हे 4 जाणां किंवा 5 जाणांक लागून म्हणजे 5 युनिटाक लागून आमी जर 200, 300, 400, 500 आनी 1000 अमचे युनिट जे आसात पळय न्ही, मिल्क डेअरी युनिट्स कॉपरेटिव्ह युनिट, पेप्सी इज अगेन अ कॉपरेटिव्ह युनिट, वेरियस सर्वीस एंटरप्रायझींग सोसायटीज आसात, दीज आर ऑल कॉपरेटिव्ह युनिट्स जे सामान्य लोकांक आधाराक पावतात. लक्षांत येता स्पीकर सर, तुमच्या काणकोणचो किंवा सांग्यावेलो किंवा वास्कोचो एखादी दूधकार आसलो जर जायत, तो डायरेक्टली दूध ते घेवन वास्को आपल्या हांगसर येवंक शकना, कुर्टी डेरींत, ताका तो कॉपरेटिव्ह युनिट जो आसा पळय न्ही तोच ताका आदार दिवंक शकता. सांगावेले दूधकार, काणकोणचे दूधकार किंवा ह्यावटच्यान आमचे मोलयचे दूधकार जे आसा पळय न्ही हांकां हे कॉपरेटिव्ह डेअरी सोसायटी जे आसा पळय न्ही तेच माध्यम जावंक शकता की तातूंतल्यान तांचो वेव्हार जो आसा पळय तो वाडूंक शकता. आनी म्हणून म्हणजे सगळ्यांक सुचोवणी एक आसा, विनंती आसा, मना पासून विनंती आसा की ह्या कॉपरेटिव्ह सेक्टरा संबंधी ताजे वयलो विश्वास सामान्य शेतकाराचो, बागायतदाराचो वचचो न्ही म्हणून तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आय वूड से हिट आउट एट दॅट पर्टिक्युलर युनिट, येस हे हांगसर जाल्लें आसा अशें म्हणून, पूण लेट अस नॉट लेबल द एंटायर कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. हे सुद्दां एक 20-30 कितें उरल्यात पळय न्ही, 431 आनी 475 कित्याक उरला म्हणटा बाय टुमोरो आय वील गेट द रिपोर्ट्स, कित्याक उरले म्हणटा ते, बिकॉज दे शूड नॉट लॅग बिहायंड इन फायनलायझिंग ऑडिट्स. सो महाशय, आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात पयलींच्यो पॅक्स म्हणजे आमी तांदळा सोसायटी वगैरे म्हणटाले पयलीं, हांणी सगळ्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो अशें म्हणून, जेणे करून वेगळे बाबा विजयान म्हटलें की जन औषधी म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे 2 सोसायटीनी सुरू केल्ले आसा ऑलरेडी, 2 ते 3 म्हटल्यार आता गॅसाच्या एजन्सी संबंधी अप्लाय केल्ले आसा, पेट्रोल पंपा संबंधी पेट्रोल पंप चलोवपा संबंधी अप्लाय केल्ले आसा. लक्षांत घेयात हें काल पर्यंत नाशिल्लें, पूण आमचे जेन्ना अमित शहाजी हांणी जेन्ना हें डिपार्टमेंट नवीन स्थापन केलें केंद्रांत आनी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट जें आसा पळय तें आपल्या कडेन दवरलें, कारण तांकां पुराय खबर आसा की ह्या देशाची पुराय जर जडणघडण बरी जातली जर जायत, आर्थीक बाजू बरी जातली जर जायत. हांव तुमकां सांगता, एक मिटिंगेक म्हाका एक संद मेळटा आयकुपाची तांकां, आनी तांणी सांगलें की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही त्या इकॉनॉमी भितर 20% इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही ती कॉर्पोरेशन आसपाक जाय अशें म्हणून, आनी हो तांचो हव्यास आसा. आनी म्हणूनच हांव हांगसर म्हणटा की 9,934 crores वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही ते बाय 20% गोंयांत वाडपाक जाय. आमची डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ह्या सहकारी संस्थां कडेन 7,600 सुमार आसा, 7,700 सुमार आसा, ते आनी 1000 वाडपाक जाय. आनी ती कितें 2 वर्सां 3 वर्सांनी न्ही, मुखाली 1 वर्स भितर हो मुवमेंट जावपाक जाय. सो आतां महाशय, सगळे पॅक्सच न्ही, जवळ जवळ सगळ्यो सोसायटी, क्रेडीट सोसायटी सुद्दां हे सगळ्यो सोसायटी आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात, मे बी बाय 2025 डिसेंबर, जेणे करून आमकां सादारणशें 1.5 वर्स मेळटलें. 1.5 वर्सां भितर हे सोसायटी सगळ्यो आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात, जेणे करून काही आमदारांनी म्हटलें आनी विशेश करून आमचे विजय सर म्हटलें टोपी घालपी ह्याय सोसायटी त्याय सोसायटी त्या सोसायटीन वी आर गोईंग टू ट्रॅक देम ऑन कंप्युटर. कारण हे सगळे क्रेडीट सोसायटींचो आमचे कडेन रिपोर्ट आयलो जर जायत आमकां बरें पडटलें की वी कॅन मॉनिटर द वॉट आय शूड से लोनिंग पार्ट ऑफ इट ऑफ वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स. सो आतां महाशय, खुबशे आमी रिफॉर्म्स ह्या हातूंत भितर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हाजे मुखार आनीकय रिफॉर्म्स हाडटले. तातूंतलो एक प्रामुख्यान एक रिफॉर्म्स आमी म्हटला पळय न्ही, तो हाजी पयलीं ह्यो बँक ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ते 13%, 14%, 15%, 16%, इवन 17 to 18% सुद्दां इंट्रस्ट चार्ज करताले. म्हजी पर्सनल स्वताचें मत अशें आसा, क्रेडीट सोसायटीज आर नॉट सावकारी युनिट्स,
गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या लोकां खातीर म्हणजे चड करून सामान्य मनशा खातीर इस्टाब्लीश केल्ले हे फायनान्शियल युनिट्स आसात. कारण सामान्य मनशाक तो केपेंचो आसूये, तो सांगेवेल आसूये, तो सांखळे आसूये किंवा तो सत्तरीच आसूये, ह्या मनशाक नॅशनलायज बँकेक स्थान ना. तो चिंतूंक शकना की नॅशनलायज बँकेक वतलो आनी आपूण 5 लाख घेतलो किंवा 10 लाख घेतलो अशें म्हणून. आनी एक कॉपरेटीव क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ज्यो आसात ह्या सोसायटीक तो धाडसान भितर वचूंक शकता आनी म्हणूंक शकता की म्हाका 2 लाख रुपया लोन जाय, म्हाका 4 लाख रुपयाचें लोन जाय, म्हाका 5 लाख रुपयाचें लोन जाय. आनी हांवें जेन्ना एक स्टडी केली रिपोर्ट की एबीएन केसीस हाज्यो म्हणजे चेक बाउन्स केसीस कोर्टात कितले आसा म्हणटा त्यो. इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10,000. सगळेच गोंयकार फटींग न्ही, सगळेच गोंयकारांक कोर्टांत वचपाक ना. आनी म्हणून हांवें एक ताजेर विचार केलो की आय शूड रेड्यूस द रेट ऑफ इंट्रस्ट. आनी खुशालकाय जाता सांगपा म्हाका की जवळ जवळ सगळे बँकांनी मान्य केल्लें आसा. ज्या दिसाक आमी सर्क्युलर काडलें त्या दिसा पासून की तांणी 13% न्यू लोन्स जी आसा पळय न्ही ती सगळी 13% दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी मातसो आमचो खर्च कमी करचो पडटलो, स्टाफाचेर खर्च कमी करचो पडटलो, आमी एखादी प्रिमायसी कित्याक थंय मातसो खर्च कमी करचो पडटलो. आय थिंक दीस इज वॉट वी हॅव टू डू फॉर अ कॉमन मॅन ऑफ गोवा. 8 वयल्यान 10,000, 10,000 वयल्यान 15,000 जर एबीएन कोर्ट केसीस जाली जर चेक बाउन्स जाला असं म्हणून हांगाय मार खाता आनी थंय बी मार खाता. दोस्तानो, अशा प्रकारचे विथ अ व्हेरी हाय प्रेशर जीवन जगपाचें ना आमच्या गोंयकारांनी. आनी म्हणून हो एक ल्हानसो विशय घेतिल्लो आसा. अशा प्रकारचे खुबशे रिफॉर्म जे आसा पळय न्ही हे रिफॉर्म्स आमी कॉपरेटीव सॅक्टरा भितर हाडपाक केल्ले आसात. कारण कॉपरेटीव सॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान हांव अशें म्हणन की आमची जवळ जवळ 5.5 लाख कुटुंबां आसात पळय न्ही तातूंतली जवळ जवळ 4 लाख कुटुंब जी आसात पळय न्ही ती कुटुंबां हे सहकार मुवमेंटा कडेन संबंदीत आसात. ती मागीर डेरी आसूये, ती मागीर बागायतदार आसूये, ती मागीर केपेंची तुगेली आदर्श हे आसूये सोसायटी आसूये की आमच्यो सगळ्यो क्रेडीट सोसायटीज आसूये. स्पीकर सर, फाटल्या सादारणशे वर्स 1.5 वर्सां भितर चड करून फाटल्या वर्सां भितर 41 नवीन सोसायटीज स्थापन जाल्ले आसात. 41 न्यू सोसायटीज. आनी म्हजो मित्र आमदार म्हाका जीत किंवा कोण तरी म्हटलें की भुरग्यांक येवपाक जाय अशें. सॉरी, विरेशान म्हटलें तें हांगसर नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय अशें म्हणून. यू मोटिवेट युअर चिल्ड्रन, यू मोटिवेट युअर युथ्स इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड आय टेल यू विथीन 24 hours वी कॅन रजिस्टर द सोसायटी. तुज्या खंयच्याय भुरग्यांक ती मागीर फिशरीचो युनिट आसूये की शेतकऱ्यांचो क्लब आसूये जर रजिस्टर करपाक केले जर जायत पुढाकार घेवन केले जर जायत आय टेल यू वी विल रजिस्टर विथीन 24 hours. स्वाती महाशय, गोंयच्या डेरी संबंधी खूब नेहमीच चिंतेचो विशय आनी डिस्कशनाचो विशय आसतालो. आनी जेन्ना खोलांत गेलो भितर म्हणजे डिटेल स्टडी करपाक गेलो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें आमचो फीड प्लांट जो आशिल्लो पळय न्ही तो फीड प्लांटाक लागून डेरी सदींच लॉसाक उरताली. मानादीक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचेर डिस्कशन करून ताणीय सांगलें की फीड प्लांट आसा तो कुशीन काडया आनी दुसरे कडेन चलोवपाक दिवया जमतालें अशें म्हणून. आनी ज्या दिसा पासून आमी फीड प्लांट बंद केलो कारण तो नेहमीच लॉसांत. आनी तातूंत बाबा विजयान म्हटलां तशें आनी एकट्यान म्हटलें पळय की स्कॅम कितले म्हाका खबर ना म्हाका पूण अजून थंय जवळ जवळ 12 कोटी रुपया दिवपाचे आसात. जे रॉ मटेरियल फीड प्लांट चलपाक जाय अशें म्हणून हाडून दिल्लें ताजे 12 कोटी. आय ऑल्सो हॅव डावट अबाउट दॅट. हे इतलें बील आसा आनी लोक उगी रावल्या कशें काय म्हणजे ऑफकोर्स ओन्ली 1% हॅज फायल्ड अ केस इन द कोर्ट फॉर रिकवरी. पूण बाकीचे 11 कोटी आसात पळय न्ही किंवा 11.5 कोटी हे लोक सुशेगाद आसात. म्हणजे चड तरी आसतना हांव पळयतां की हे लोना संबंदी की आपले हे बिल्स आसा पळय हे बिल्सांचो कितें करपाक जातलें अशें म्हणटा तें. पूण आय टेल यू फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोवा डेरी इज इन प्रॉफीट. इतकेच प्रॉफीट न्ही की फीड प्लांटाक जो स्टाफ आशिल्लो पळय तो सगळो स्टाफ हांगसर एडजस्ट करून सुद्दां तांचो पगार फारीक करून टुडे गोवा डेरी इज इन प्रॉफीट ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs पर मंथ एवरी मंथ. स्पीकर सर, हांव उमेद घेवन ह्या डिपार्टमेंटांत काम करतां आनी ती म्हटल्यार डेरीचें प्रोडक्शन आनी वाडपाक जाय. आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मनां आशिल्लें कारण ते स्वता डेरीचो वेवसाय करताले पयलीं आनी अजुनूय तांचे तातूंत भितर तुगेले आवड आसा. आनी म्हणून कामधेनू स्कीम जी आसा पळय न्ही फाटल्या 8 दिसां रिवायज जाल्ली आसा. आनी हे कामधेनू स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे शेतकारी आसा पळय न्ही तांणी डेरी कडेन वळपाक जाय. कारण दर म्हयन्याक म्हटल्यार कोता येता कोट्यांनी रुपये जे आसा पळय न्ही ते नेबरींग स्टेट्सांतले आमी जेन्ना दूद हाडटात थंय ते पयशे वतात. हांगसर
जी दुधाची रेट, म्हशीच्या दुधाची रेट, गायच्या दुधाची रेट, आमी भायल्यान दूध दिता ताका मायक दितात. आय ऑल्सो फील दॅट तें जावपाक जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स गोंयचे आमचे दूधकार जे आसा पळय न्ही तांकां आमी वाडीव रेट दिवपा संबंदी प्रयत्न करतले, हातूंत दुबावूच ना. पूण भायल्यान जें दूद आमी हाडटात म्हयन्याक कोट्यान रुपया, 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी म्हयन्याक वगडावन ही दिसाक सुद्दां आसतलें तें अशें दिसता म्हाका वर्कआवट केलें जाल्यार. तें बंद जावपाक जाय. आनी तें बंद जातलें जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या कॉस्वे मतदारसंघांतल्यान आमचे तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां आमी डेअरी वेवसाय कशें हाडूं जातले विथ एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हें आमी पळोवचें पडटलें. आनी हांव तुमकां सांगता की गोंयचे तरणाटे ह्या विशया पासून पयस नात. हांवें जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात सादारणसो एक 15-20 दीस पयलीं हो विशय घेतलो, आय टेल यू टुडे आय गॉट ऑलमोस्ट 20 नेम्स ऑफ अ युथ्स जांकां गोट्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली, जांकां जाग्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली, आनी ही अडचण जर पयस जाली जर जायत दे आर रेडी टू स्टार्ट देअर ओन डेअरी युनिट. म्हाका दिसता आमी कॉपरेटीव मुवमेंट हातूंत मोठेपणान हाडपाक पळोवपाक जाय. कॉपरेटीव माध्यमांतल्यान तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां एखादी कोमुलदाची जमीन आमी एखादी 10,000 20,000 30,000 दिली जर जायत जाल्यार कम्युनिटी डेअरी जी आसा पळय न्ही ती कशे पद्दतीन करून जातली अशें म्हणटा ते. जेणे करून डेअरीक ज्या सादारणशे 1.5 लाख किंवा 2 लाख दूध जाय डेली तें आमी आमच्या गोंया भितर निर्माण करूंक शकतले. आनी इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स आमी रुरल एरिया जे आसा पळय न्ही थंय आमी दिवंक शकतले. स्वाती महाशय, हे डेअरीचे दूध जे आसता म्हणजे गोंयचे आमचे लोकल दूधकारांचे ताका इन्सेंटीव सपोर्ट प्रायस हो जो आसा पळय न्ही तोय दिलो वता. माननीय मुख्यमंत्र्याचो मानस असो आसा की जशे आमी पगार 30 तारखेक किंवा 1 तारखेक दितात तशेच पद्दतीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या DDSY स्कीम किंवा गृह आधार आनी त्याच बरोबर हो मिल्क इन्सेंटीव आसा पळय न्ही तो सुद्दां सादारणसो 10 ते 15 तारखे भितर दिवचो म्हणजे फिक्स. दर म्हयन्याचो दुधाचो प्रायस इन्सेंटीव प्रायस जो आसा पळय न्ही तो तांकां 15 तारखे मेळचो अशे प्रकारची भावना घेवन आमी काम करतात. आनी म्हाका खात्री आसा की मुखाल 2 म्हयने तें सुद्दां जातलें अशें म्हणून. स्वाती महाशय, खुबशें काम ह्या डिपार्टमेंटाक करपाक जाय जेणे करून खूब मोठी वायब्रेशन्स, इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स, सोशल वायब्रेशन्स ह्या सॅक्टरा भितर आमी हाडपाक पळोवपाक जाय. आमचो अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां पयस करतलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की कॉपरेटीव मुवमेंट जो आसा पळय न्ही ह्या कॉपरेटीव मुवमेंटा कडेन आमी त्या नजरेन पळोवपाक जाय. म्हाका एक मानादी आमदारान विचारलें की हांकां कॉपरेटीव भितर जो स्टाफ आसा त्या स्टाफाची रिटायरमेंट एज 58 to 60 हांव पळयतां जे स्टेक होल्डर्स आसा तातूंत भितर तांचे कडेन उलोवन पळयतां. आय डोंट मायंड. पूण कारण तांचो पगार जो आसा पळय न्ही ते गोवा गव्हर्मेंट दिना, आमी दिनात, आमचे डिपार्टमेंटूय दिना. All other हे सगळे स्टाफाचे department are 60. So if you can make it will be. हे सगळे स्टाफाचो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट ती संस्था दिता. तांची जें कितें प्रॉफीट जाता त्या प्रॉफिटांतल्यान तांकां ते पगार दितात. आनी त्यामुळे तातूंत भितर थोडीशी पॅरिटी तांचेर डिस्कस करून हांव पळयता मागीर नंतर कशी पॅरिटी करपाक जातली. म्हणजे ती इवन द बिकॉज सी टोटल स्टाफ who are employed by these various social, the cooperative units is almost 5,000. And there is potential to increase it by another 2,000 or 3,000. जितले आमचे चड एक्सपान्शन जातलें वेगवेगळ्या सॅक्टरा भितर तितलो सर्व नंबर जो आसा पळय ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाडूंक शकता. 5-6 जावंक शकता, 6-7 जावंक शकता. स्वाती महाशय, विशेष आनीक विशय ह्या कॉपरेटीव सॅक्टरा संबंदी नाशिल्ले. एक पॉयंट जो घेतिल्लो तो म्हटल्यार ऑलमोस्ट 54 सुमार इनिशिएटिव्ज, न्यू इनिशिएटिव्ज म्हणजे गोडाऊन बांदपाचे, फर्निचर सपोर्ट करपाचो आनी कितें कितें, दीज आर ऑल फायनान्स बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमची जशी जशी प्रपोजल येतली ही सगळी प्रपोजल आमी सेंटराक धाडून दिवन फंडींग जे आमकां जाय पळय ते आमी घेवंक शकतले. अशा प्रकारचे जवळ जवळ 54 न्यू इनिशिएटिव्ज विच आर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री, कॉपरेटीव मिनिस्ट्री, तर तातूंत आमी ते करूंक शकतले. इतलें हांव सांगून स्पीकर सर हांव आमचो दुसरो जो डिमांड आसा, 1 मिनीट हां, कॉपरेटीव सॅक्टरा भितर खुबशे कॉर्पोरेट्स हातूंत सहभागी आसात. जवळ जवळ 4 ते 5 हजार स्टाफ हातूंत इनवॉल्व आसात. आनी म्हणून एक ल्हानशें कॉपरेटीव इन्स्टिट्यूट, कारण देश पातळीचेर कॉपरेटीव युनिवर्सिटी इस्टाब्लीश करपाचो विचार चलिल्लो आसा. त्या संबंद थंय मुवमेंट चलिल्लो आसा. आनी तें लक्षांत घेवन आमी हांगसर सादारणसो 1 वर्साचो सर्टिफिकेट कोर्स किंवा एखादी 6 म्हयन्याचो सर्टिफिकेट कोर्स
कॉपरेटीव स्टाफ जो आसा पळय न्ही तांचे खातीर बीन आनी कॉपरेटर्स बी आसा पळय न्ही तांचे खातीर बी कारण कितें आसता कॉपरेशनाचें तत्व जें आसा पळय न्ही प्रामाणीकपणाचें तत्व सिन्सियरिटीचें तत्व हार्डवर्क तत्व इनोवेटीव तत्व जें आसा पळय न्ही त्या मुखार व्हरपाक पळोवपाक जाय आनी तें केन्ना शक्य जातलें जर जायत जेन्ना अशे प्रकारचे ओरिएंटेशन कोर्सेस जे आसा पळय न्ही ते कोर्सेस आमी तांकां घेवंक शकतले काही वेळ एखादी कॉर्पोरेट तांचे खातीर एखादी 2 दिसाचें सेशन वगैरे आमी घेवचें पडटलें आनी म्हणून एक ल्हानशें इन्स्टिट्यूट जें आसा पळय न्ही तें इन्स्टिट्यूट आमी तयार करूंक पळयतात स्पीकर सर नॉर्थ आनी सावथ मागीर नॉर्थ आनी सावथाक आमची फूल फ्लेज आमची ऑफिसच ना हे डिपार्टमेंटा खातीर ती ऑफिसां आमी इस्टाब्लीश करूंक पळयतात हांवें WRDची काही जमीन जी आसा पळय न्ही कारण अशी वेकंट आशिल्ली लायींग आशिल्ली तुमच्या मांडपार मडगांव थंय हांव पॉसिबल जालें जर जायत जाल्यार WRD आमचे कॉर्पोरेशनाचें फूल फ्लेज सावथाचें ऑफिस जें आसा पळय न्ही तें करूंक पळयता आमचो संकल्प आमोणकर हाणें मागलें विनंती केली सजेशन केलें की मार्मुगांवाक कॉपरेटिव्हाचो ल्हानसो युनिट जाय म्हणजे हें जाय अशें म्हणून ऑफिस जाय अशें म्हणून इफ नॉट फूल फ्लेज ऑफिस कारण थंय जे युनिट जे आसा पळय न्ही म्हाका दिसना की तितले हावजींग सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान कॉपरेटीव ऑफिस सेक्शन ऑफिस चलपा संबंदी काम मेळटलें अशें म्हणून पूण थंय जर जागो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार आठवड्यांतल्यान 2 दीस किंवा 3 दीस थंय आमचे ऑफिसर्स आसा CO लेवलचे ऑफिसर आसा पळय न्ही ते ऑफिसरां हांव थंय बसोवपाक पळयता जेणे करून आमच्या बाराय तालुक्यांतल्यान आमचे कॉपरेटीव ऑफिसर्स आसा अशे प्रकारची एक सिच्युएशन तयार जातलें स्वाती महाशय आय एम ऑलवेज ओपन फॉर कारण तुमच्या सगळ्या कडल्यान जी सजेशन येतली पळय न्ही कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी ती घेवन मुखार पावल मारपाक आनी चाल करपाक कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी उलयले नंतर किंवा म्हजी मत मांडले नंतर आय एम टचिंग अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी नियर एंड डियर सब्जेक्ट ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट स्वाती महाशय दीस गोल्डन प्लॅनेट जाका आमी धरती माता म्हणटात इज ब्लेस्ड वीथ I would say very, very special gifts. One is air, other is sunlight, and third one is water. These are very, very precious gifts to this planet. The planet, I would say, very unique planet in the whole of universe. And because of that, water, sunlight, and air. If you go back to the history, we find that all the civilizations of the world have come along the river basins. And with the assured quantity and quality of water in due course of time, these civilizations have flourished. Speaker saying कितें सांगता जर जायत just to pinpoint the importance of water. आणि म्हणूनच ह्या उदकाक आमी जीवन म्हणटात हे उदकाक आमी समृद्धी म्हणटात Keeping this in mind, for the last almost 2.5 years, just as on the lines I worked in the field of education way back in 1991-92, I am looking after this subject, water resource. I just went in the history, Speaker sir. In 1961, when Goa got liberated, it was just merely 8 mld of water, which was getting treated at Khandepar, and the entire water was being brought to Panjim. 8 mld. Today, if we see the quantum water that is supplied for drinking purpose is almost 850 mld. Keeping aside the quantum water which is supplied for irrigation, there also I will spell out. Speaker sir, लिबरेशनाच्या वर्साक 400 हेक्टरच जमिनीक उदक दिताले. That also at पारोडा, केपें तुमचे थंय आनी खांडेपार. Today we are irrigating almost 40,000 hectares of land in almost, I would say, all the talukas of the state of Goa. 40,000 hectares. So that much of quantum of water over a period of so many years, I should make a mention. It was a very visionary decision to have a dam at Salauli way back in 1980s, which is today taking care of the entire south, almost I would say. It was also a visionary decision to have a joint venture with Maharashtra government to have a Tilari project, where Goa's share is almost 70% as far as water is concerned.
ऑफकोर्स फायनान्स ऑल्सो. स्पीकर सर, ताजे नंतर मागीर अंजुना आनी ताजे नंतर मागीर म्हज्या गांवांत एक पंचवाडी गांवांत एक ल्हानशें मैसाळ डॅम, आमठाणे आमच्या बिचोले गांवांत, त्या नंतर मागीर गवाणी आनी चापोरा आमच्या काणकोण तालुक्यांत, बॅरेज एट खांडेपार, बॅरेज एट गांजे आनी नंबर ऑफ बंधारास. Almost, I look at a figure, 374 bandaras all across various rivers and tributaries. Speaker, sir, this is what has given us, for the last so many years, almost 850 mld of water. ह्या संबंधी उलयता आसतना 2014 onwards till today, because it was in 2014 almost 450 mld water, 450 to 460 mld water. Till today, we have got now almost double supply of water for drinking purpose. What I am referring is only drinking purpose. Goa is the only state. ह्या उदकाचो आमकां सुशेग आशिल्ल्या कारणान Goa state could say, our government could say, Dr. Pramod Sawant could say, 100% water supply to all the residents of Goa. आणि त्यामुळे सगळे घरांनी उदकाचें कनेक्शन, खंय एखादी केसीक लागून उरला, खांब पयस डांगूर रानां उरला, गजाल वेगळी, पण अदरवायज एवरीबडी हॅज बीन प्रोवायडेड विथ वॉटर कनेक्शन. इज ओनली फर्स्ट स्टेट इन द होल ऑफ गोवा, इन द होल ऑफ कंट्री. सो आमी अशें हांवें सांगलां तशें उदक 40,000 हेक्टर जमीन जी आसा पळय न्ही, त्या जमनीक आमी आज इरिगेशन करपाक, म्हणजे जवळ जवळ 60-70,000 शेतकरी जे आसा पळय न्ही, ते आज वेगवेगळे तरेची पिकां हे सगळे तालुक्यांनी आज घेतात. सावती महाशय, आमी एक गोष्ट विसरपाक जायना. एज आय सेड, वॉटर इज समृद्धी. आज आमचे एंटायर कोस्टल बेल्ट, रायट फ्रॉम युअर केरी धरून ते कलंगूट, कांदोलीम, ते मुखार सामके काणकोण पर्यंत, देर आर वायब्रेशन्स ऑफ इकॉनॉमी. देर इज बजिंग ऑफ टुरिझम, बिकॉज टुरिझम वॉटर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दीस. 5,000, 6,000, 7,000 जे हॉटेल आसात, all these hotels we take care of as far as the drinking water facility is concerned. आणि त्याचबरोबर इंडस्ट्रीज, म्हाका याद जाता स्पीकर सर, आमचे बेतोड्यात 2च इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, वेर्णा 3 काय 4 कितें आशिल्ल्यो. आमच्या सॉरी वेर्णा न्ही, आमच्या कुणय, वेर्णा जावून नाशिल्लें, जावपा आशिल्लें तेन्ना. हे सगळे इंडस्ट्री इस्टेट जे आसा पळय न्ही, हांची सुद्दां काळजी जी आसा पळय न्ही, ती घेवपाची ताकद हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान दाखयल्ली आसा. आनी म्हणून टुडे वी सी दॅट गोवा इज ग्रोईंग इंडस्ट्रियली ऑल्सो. आनी हेजे मुखारय बीन अप टू 2047 किंवा इवन 2050 जें कितें उदक लागतलें ती तयार करपाची, ते सांबाळपाची ताकद जी आसा पळय न्ही, ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा. सो आतां महाशय, we strongly believe that we have to keep a pace for economic growth, industrial growth, and also for agricultural growth of the state of Goa. Because Goa is looking beyond 2047, what we call as an Vikasit Bharat and Vikasit Goa. आणि हे म्हणटा आसतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे तत्व लक्षांत घेवन आमी ह्या गोष्टी कडेन पळयतात. आनी तातूंत भितर एक प्रिंसिपल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिलां पळय तें, फूड, हेल्थ एंड वॉटर सेक्युरिटी. ह्या वॉटर सेक्युरिटी सांगपाक जालें तर जायत. सादी महाशय, तिळारी द प्रोजेक्ट वीच वॉज अ जॉयंट वेंचर वीच वॉज इनकम्प्लीट इन मेनी रिस्पेक्ट्स. Honorable Prime Minister of this country put that project into 90 prioritized projects and gave us a target that it should be completed. And I am proud to say 30/3/2024 we completed this project in almost every respect. We announced that in the House, I think last time, की 30 तारखेक मार्चाच्या 2024 गेल्या वर्साक हो तिलारी प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी टोटली पूर्ण केल्लो आसा. आनी ताका 1,465 crores is Goa's contribution. The total expenditure is 2,579 crores. स्वाती महाशय, 1980 to 1990 ह्या डॅमाचे दोन्ही लेफ्ट बँक आनी रायट बँक कॅनल तांची लेंथ जी आसा पळय न्ही ती 21 kilometers, 25 kilometers आणि 72 kilometers.
हे कॅनल जे आसात पळय न्ही, हे कॅनल जवळ जवळ 30 वर्सां 40 वर्सां जुने जाल्ले आशिल्ले. वियर एंड टियर वॉज देयर बिकॉज रावंड द क्लॉक उदक जे आसा पळय न्ही त्या कॅनलांतल्यान सप्लाय जातालें. रावंड द क्लॉक. जेन्ना तेलारीचो मेन कॅनल ब्रिज जातालो तेन्नाच हे कॅनलाक मातसो सुशेग मेळटालो. आनी वी कूड नॉट टेक अप द रिपेर वर्क्स. ह्या वर्सा आमी धाडस केलें आनी हे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते आमी लायनींग करपाचें म्हणजे रिपेर करपाचें आमी काम घेतिल्लें आसा. आनी आय टेल यू आय वूड एश्युअर आमची डिलायला लोबो मॅडम, तुगेलो सोडये गांवचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय तो अंदू वर्सां फुडल्या वर्सा आसचें ना. We will see that the entire canal is lined. Also, we are supplying water by pipes to Pilen. आमचे केदारांचो विशय काढला बाब आमचो सालिगांवचो आमदार. ती पायपलायनी आमी कंप्लीट करतात. वी विल ट्राय टू कंप्लीट इट बाय डिसेंबर दीस इयर पॉसिबली. स्वाती महाशय, दोन्ही कॅनल जे आसात पळय न्ही तांचे फूल लायनींग करून खंय सिपेज जायना आनी त्या बरोबरच उदकाची सेविंग जे आसा पळय तें जातलें. अँड वॉट आय एम शुअर ऑफ, वॉट आय एम कॉन्फिडंट ऑफ is that with this lining work, whatever we are spending after almost 30-35 years, we will be in a position to save at least 20% of water which was getting wasted because of seepage in the fields, open areas and all that sort of thing. Valve leak zada valve tingacho. Valve. But we have noted that. We have noted. I have taken note of. I tell you, speakers, I have jotted down every word what you have spoken of. I have jotted down every word what you have spoken of. Plus, I will have a series of meetings with you. So that, see, for me, the entire Goa is our Goa. We have to see the difficulties are not faced by public, and particularly by the villagers. So, Adi Mahashay, आमी सारावलीच्या म्हणजे SIPचे कॅनल बी आसा पळय न्ही तोय रिपेर करपाक घेतात. ताजेर थोडेशें लायनींग सुरू केल्लें आसा. मुखारी बाकीचे लायनींग सुरू करतले. प्लस डिस्ट्रिब्युटरी जे आसात पळय न्ही D1, D2 कॅनल जे आसात पळय न्ही तुमच्या कुंकळीच्यान मुखार येतात ते we are going to take up those can also for repair work. स्वाती महाशय, विकसित गोवा 2047 हे लक्षांत घेऊन आम्ही काही प्रोजेक्ट्स थोडी सुरू केल्ले आसा कंप्लीट. फॉर एक्झाम्पल बैलपार आमचो जीत आरोलकर जो आसा पळय न्ही ताच्या मतदारसंघात बैलपार पंपिंग स्टेशन जे आसा पळय न्ही वी आर गोइंग टू गिव 100 ml वॉटर टू पेरने, चांदेल, तुवेक, इंडस्ट्रियल इस्टेट अँड युअर मोपा एअरपोर्ट. हे 3-4 कडेन जे जाय पळय ते 100 ml उदक आमी दिवपाची ताकद आमचे कडेन तयार जाल्ली आसा. साल प्रोजेक्ट I would request the honorary MLAs, as and when you get a little time, maybe after monsoon, do visit SAL project. We have taken, I would say, very courageous decision, very advantageous decision. We may be spending some money, but that is for posterity for the next 100 years. जेन्ना जेन्ना एखादी कॅनल तिलारीचो कॅनल जर ब्रिज जालो जर जायत आमकां बॉदर जावचें ना. जे फाटल्या सिजनांनी दर वर्साक एक 15 दीस म्हयनो 1.5 म्हयनो बंद उरताले त्यात जावचें ना आफ्टर 2025. Because our target is to complete this project by spending 250 crores to get additional 250 water comfortably. That water will come, raw water will come up to your Pilen and Kandolin. I mean Kalangut. That is what we have decided and we are working on that project. We expect to complete this project by December 2025. Morlem project, Madam Divya Rani, moment she came to this house, she was pursuing this issue. And we thought it's a genuine demand and we immediately say we will take up that. आज आमचे रॉ वॉटर जे आसा पळय न्ही ते रॉ वॉटर आज मोडल्या पावत येयल्ले आसा. ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा पळय न्ही जे जवळ जवळ 8 ते 10 सुमार ट्रिटमेंट प्लांट CM जे परसीव करता आनी मुखार व्हरपा थारायल्ले आसा ते जाले की म्हाका दिसता की आमकां शॉर्टेजी आनी प्रॉब्लेम खंय आसतले अशें म्हणून. स्वाती महाशय, म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही which went dry last because of the climatic changes and because of less rainfall, delayed rain. 24 जुनाक पडू रेन पावस पडलो. तर म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही स्वाती महाशय तो आमी ऑगमेंट करूंक पळयतात. पूण म्हैसाळ डॅमा संबंदी किंवा ओपा संबंदी म्हणटा आसतना म्हजी एक विनंती आसा आनी जनरल पब्लीक जे आमचो आसा तांणी थोडेशें नोट करपाक जाय. ते म्हटल्यार एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट समबडी सेड की आमचेच उदक बाब दिगंबर कामत आमी आमचेच उदक जर आडयतात जर जाय ते आमी वापरपाक घेना जर जायत आमकां एकमेकाक लागून कस जातलें काय म्हणून आमी मुरिडा प्रोजेक्ट घेवपाक केलो वीच वूड हॅव गिवन अस
एटलीस्ट 1 month to 1.5 month स्टोरेज आमचे ऑब्जेक्शन. आमी मिराबागाक आमी बॅरेज घेवपाक पळयतात आमच्या गणेश गांवकर जाताच्या मतदारसंघात थंय बी ऑब्जेक्शन. पुढे सरकारान आनी सुभाष शिरोडकरान उदक बांदपाचें खंय वयर हवेत जाता तें. कॅन आय बिल्ड अ बॅरेज इन द एअर? कॅन आय बिल्ड अ डॅम इन द एअर? I should take a note of here. I tell you, I was so happy with some of the people from Ganesh Gaonkar's constituency, Savarde. When we talk to them about Kazumal Dam, Lanso Dam, Valdoni, maybe of the size of your this Amthane, but when we spoke to those people, explained them, they got convinced. This Murida project asa we have to think twice again. मिराबाग आसा तोय विचार करपाक जाय. सी बाय द सायड ऑफ सांगेम देर इज अ रिवर कॉल्ड नांव हांवें तिजें पूण एक ल्हान न्हंय आसा. त्या न्हंयचे आमी एक 2 बंधारे बांदल्यात. ते सगळें उदक जें आसा पळय न्ही तें सावर्ड्या पुला कडेन येवन सॉल्टी साल्यान उदक जाता. जेन्ना म्हजें लक्षांत आयलें तेन्ना आमचे PWD चीफ इंजिनियर बदामी आमी बरोबर गेले वचून पळयलें आनी येस वी शूड टॅप दीस वॉटर. आनी म्हणून आमी मिराबागा विचार केल्लो आसा. आमी वील ट्राय अवर लेवल बेस्ट की गोंयकारांनी हें समजून घेवपाक जाय आमकां इतको पावस नोबडी वील फॉरगेट दीस इयर 2024 when we got the highest record rains म्हणटा तशें just up to 20th of July. जो 100 inches रेन आमकां ऑगस्टाक मेळटालो ऑगस्टाच्या 15-20 तारखेक तो आमकां जुलयच्या 20 तारखेक. हाव फॉर्च्युनेट वी आर. कितले लक्की आमी आसात पळयात. आनी हें उदक जर आमी सांबाळपाक आमी प्रोविजन करना जर जायत जाल्यार मुखार फुडार कितें मागीर. आय टेल यू वी आर गोइंग टू हॅव शॉर्टेज ऑफ वॉटर बाय 2032 इन एंटायर साउथ पार्ट ऑफ साउथ. इन पार्ट ऑफ साउथ वी वील हॅव शॉर्टेज ऑफ वॉटर. आमी हे गोश्टी कडेन सिरियसली पळयना जाल्यार आय टेल यू आय ऑल्सो केम आउट विथ अ स्मॉल कन्सेप्ट ऑफ मायंड. हांवें कुशावती पयलीं पळोवन अशी आयकल्ली. वेन आय विजिटेड दीस कुशावती अँड सॉ दॅट स्मॉल बॅरेज देर लक्षांत अशें आलें इच्छा म्हटलें कुशावतीचें उदक सगळें वता आनी खंय वता शेळवण म्हणटा थंय वता. शेळवण म्हणटा न्हंयक वचून मेळटा जुवारी न्हंयक मेळटा. आय टेल यू वी आर गोइंग टू लिफ्ट दॅट वॉटर देर. आनी हें उदक जर आमी लिफ्ट केलें जर जायत जाल्यार साळावलीच्यान जें उदक 365 days आमकां कॅनलां सोडचें पडटा. जवळ जवळ 30 किलोमिटर प्रवास करीत तें उदक येता आनी तेन्ना मागीर तें उदक दवर्ले पावता आनी मागीर वेर्णा पावता IDCक. 365 days. समजा अशें जर हांवें तें 3 म्हयने उदक बंद दवरलें आनी उदक कुशावतींतल्यान काडलें. जें उदक कुशावतींतल्यान व्हांवता आनी शेळवणा जुवारी न्हंयक मेळटा. यू जस्ट इमेजीन द क्वांटम वॉटर दॅट वी विल बी सेविंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा. दीस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. सो आतां महाशय वॉट एवर सब्जेक्ट यू गीव one has to always should take it near and dear to the heart म्हणटा तशें. आनी म्हणून कॉपरेशन आसूं एज्युकेशन आसूं हाजे पयलीं सॉरी आमचे WID आसूं इज ऑल नियर एंड डियर टू मी. आनी त्यामुळे हे सगळे विशयां संबंधी जे तुमी एप्रिशिएट केला पळय न्ही आय टेल यू आय डिवोटेड आय इवन दॅट प्रोसेस आय फॉरगॉट माय आय मीन द फॅमिली. हांव केन्ना केन्ना घरा वचो सुद्दां ना 2 दीस 3 दीस 4 दीस सुद्दां बिकॉज आय एम पर्टिक्युलर अबाउट ऑल दीस प्रोजेक्ट्स वॉट एवर सजेशन्स यू कम आउट विथ स्मॉल ऑर बॅड आय मीन बीग. I always take it as my personal problem. And त्या नजरेन ह्या कामाकडे सगळें पळयता. आय एम थँकफूल दॅट यू हॅव एनकरेज माय स्टाफ अँड मी ऑल्सो आय वूड से. हांवें 100 बंधाऱ्यांचें टार्गेट दवरलां. एडिशनल 374. आय एम गोइंग टू एड एडिशनल 100 बंधारास टू दीस. द नंबर विल बी 474. पॉसिबल जालें तर जाय बाय 26 आय वूड से लेट अस मेक इट 500. 500 बंधारे गोंयांत आसपाक जाय. आनी दॅर इज स्कोप. बंधारे बांदपाक जाता मेळूं घेवपाक येता. बा विजयान विशय काडिल्लो की 2047 कितें जातलें काय म्हणून उदका संबंदी वगैरे वगैरे. आय टेल यू फाटल्या 2 वर्सांक चड करून 1.5 वर्साक 3 डॅम्स आय एम एक्सप्लोरींग. एक शिरोड्या माणकें गवळ म्हणटा थंय ऑफ द सायज ऑफ ऑलमोस्ट लायक आमठाणे. दुसरो आसा तो काजूमळ आनी तिसरो तातोडे. हातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही दॅट माय एफर्ट्स वील बी टू पुट द फावंडेशन स्टोन मे बी बाय मार्च एप्रील जावंक जाय दिसता म्हाका. आनी हे 2 जाले जर जाय जाल्यार आमकां खुबसो उदका संबंदी आमकां कितें म्हणटा तशें सपोर्ट मेळटलो.
6 sites have been identified, म्हणजे आसात 59 सुमार. आउट ऑफ दोज 6 वी हॅव आयडेंटिफाईड, तातूंतली एक चरावणे. स्पीकर सर, चरावणे डॅम जो आसा पयलीं तो काही वर्सां पयलीं जेन्ना माननीय प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेव्हा ते काम सुरू जाल्लें. कोण तरी NGO तेव्हा टपकलो थंय आनी तांणी ऑब्जेक्शन काडलें आनी तो पाड पडलो. आमी परत तो रिवायव करपाक पळयतात. ऑफकोर्स सी लॉट ऑफ वॉटर हॅज गॉन डावन द रिवर मांडोळी म्हणटा तशें. इतले वर्सांक जे वायल्ड लायफ नाशिल्लें, हें नाशिल्लें, तें नाशिल्लें, तें सगळें तयार जालां आज. एनवायरमेंट आनी हें आनी तें सगळें. आनी ते म्हळ्यार आय टेल यू, इफ यू डोंट टेक डिसिजन्स नाव, नेक्स्ट 20 years आनी 30 years आनी कितें कितें येत कोण सांगूंक शकना. एटलिस्ट तुमी आय कॅनॉट इमेजीन कसले आनी हार्डशिप्स डिफिकल्टीज येवपाक आसा म्हणटा त्यो. आनी त्या मुळे आयचे घडयेक सुद्दां आमकां चरावणे, सोनाल 1, सोनाल 2 जें आसा पळय न्ही, आमकां ते जमताल्या करून घेवपाकच जाय. अदरवायज देर इज नो वे आवट. स्पीकर सर, तिलारीचे संबंधी आमकां उतर दिल्लें आसा. महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एक बैठक जाली, हाय लेवल बैठक जाली, आनी तेन्ना म्हटलें की टेलारीची स्टोरेज आसा ती वाडोवची अशें म्हणून. आनी ताणें मान्य केल्लें आसा की मुखार एक वर्स 2 वर्सां लागतली. ती स्टोरेज वाडली जर जायत जाल्यार थंय परत आमकां काही TMC उदक आमकां कोटा आमचो मेळटलो. सो आतां मातशें म्हादई समज येता आसतना, आय नो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वॉलेटायल इशू, व्हेरी नियर एंड डियर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड टू मी ऑल्सो. जितले विजय सरदेसायक ह्या संबंधी दिसता तितलेच सुभाष शिरोडकराकय बी दिसता. जितली वंजीक ह्या विशया संबंधी भावना आसा, युरीक भावना आसा, तितली म्हाकाय बी ताज्याय पेक्षा हांव म्हणून एक पावल मुखार वचून इतलेंच कितें, हांव फटफट करून उलोवपी मनीस न्ही. हांव म्हाका जें कितें करून घेवपाक जाय, रायट मार्गाचेर वचपाक जाय, तें थंड माथ्यान बसून करून घेवपी. आय डोंट थिंक वी आर ऑन द रॉंग ट्रॅक. गोव्हर्मेंटान फाटल्या इतल्या वर्सांक जें कितें परस्यू केल्लें आसा आनी त्या अनुसार मागीर प्रवाह कमिटी इस्टॅब्लिश करून कोणा खातीर केल्या. अदरवायज यू टेल मी वॉट इज द वे आउट, अदर वे आउट, मायनस दीस ऑल दीस. वी आर इन डेमोक्रेटिक सेटअप. ह्या डेमोक्रेटिक सेटअपा भितर वी सी इन द एंटायर कंट्री देर आर ट्रिब्युनल्स फॉर वॉटर डिस्प्यूट्स फॉर वेरियस कंट्री, आय मीन द स्टेट्स. तातूंतले आमी वी सक्सिडेड इन गेटिंग द प्रवाह कमिटी nominated. Committee nominated जाली. We again pursued the matter and we saw to it at the right moment, right time. The Pravah committee has visited Basin. They have said it, familiarization, yes. म्हाका जर आज हांगसे म्हटलें केरळाचें म्हटल्यार जर जायत, हांव ज्या जाग्यार वचूंक ना, पावूंक ना, तामिळनाडू. केरळा तरी पावला, हांव तामिळनाडू विशेष पावूना. त्या संबंध म्हटलें जर जायत, आय विल हॅव टू ऑलवेज से लेट मी फॅमिलरायज फर्स्ट विथ दिस इज वॉट यू हॅव डन. आय एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट. रिपोर्ट येतले तांचो. आनी समज मातशें एक बरी गजाल जाल्या की आखो तेका हाल डायवर्शन जालां. 2018 पयलीं कॉन्ट्यूट बांदलो, उदक व्हरपाक पळयलें वगैरे वगैरे, जाचेर सुप्रीम कोर्टान काही बाबतींत स्टे दिल्ले आसा आनी मॅटर इज सबज्युडिस अशें म्हणून उगी रावनात. वी सी दॅट वी आर ट्रायंग टू कलेक्ट ऑल दीस डॉक्युमेंटेशन which are going to support our matter in the Supreme Court. So आतां मातशें म्हाका हावसाचे आमचे मानादी मेंबर्स आनी गोंयकारांक सांगून दिसता ते अशें, वी शूड नॉट वरी अबाउट म्हादई. वी आर ऑन द स्ट्रॉंग बेसीस. आनी त्या मुळे हो विशय जो आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टांत आमचे फावरार येवपाक जाय. वी हॅव गॉट ऑलमोस्ट अ पॅनल ऑफ, आमी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेले प्रवाह कमिटी बरोबर आमचे थोडे लोक आशिल्ले, 5-6 जाण, आनी तांगेले 20-30 आशिल्ले. आमकां रिस्क नाका म्हणून आमी सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही, सुप्रीम कोर्टात जवळ जवळ वी हॅव अ पॅनल ऑफ ऑलमोस्ट मोर दॅन 20 एडवोकेट्स. वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. आनी म्हणून संबंदी मातशें म्हाका सांगून दिसता अशें की म्हादई संबंधी हांव म्हणना निर्दास रावचें अशें म्हणून. युअर एवरी वर्ड, युअर स्टेटमेंट एंड ऑल दॅट सपोर्ट्स अवर कॉज, सपोर्ट्स द कॉज ऑफ गोवा फॉर द स्टेट ऑफ गोवा फॉर म्हादई. आय ऑलवेज एप्रिशिएट दॅट. पूण ताजो अर्थ असो न्ही आमी कांयच करना न्ही, आमी अशें हात पांगरावर रावले अशें न्ही. वी आर ऑल्सो व्हेरी सिरियस अबाउट दीस. सो आतां मातशें उदका संबंधी, म्हादई संबंधी हे खुबशे विशय, बोरवेलचो एक विशय. आय टेल यू आय एम व्हेरी मच अगेन्स्ट बोरवेल्स. आनी बी शुअर आज जे कितें बोरवेलाचें एक्शन जालां पळय न्ही तें मुखार कंटिन्यू उरतलें. नॉट ओन्ली दॅट, एवरी इयर आय एम गोइंग टू रिड्यूस the borewell number by 50. Please let us take a note of this. I am going to
You're speaking about legal borewells you're going to reduce. Legal also I will try to reduce. Because I'm going to have filling points from the canals. ज्या जाग्यार तुमकां जाय म्हाका सांगात, I am going to provide filling points for tankers. तुज्या कुंकली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन I am going to take extension of a pipeline from canal. So that raw water can be supplied to them from the canal. And सध्या सगळे इलिगल चलत No, that I am sending a team for inspection. I am going to send a team for inspection in that area. I tell you, still I have come out with the legislation. जे bill तुम्ही फाल्यां आजच ते bill आसा approval आज आसा. You support me. हांवें डिसिजन घेतिल्लें आसा जो कोणी इंजेक्ट करता polluted water in earth ताका 10 लाख फायन घालपाचें अशें म्हणून. And there is no compromise on that. त्या बरोबरच टँकरांतल्यान सिवेज वॉटर किंवा अशें कितें करपाचें आसा पळय ताजे खातीर परत फायन आसा. इट इज ऑलमोस्ट 5 lakhs. आज सांजे एप्रूव करून दिवया अँड वी विल सेंड अ मेसेज अक्रॉस द जें म्हणटा तशें कितें स्टेट दॅट येस वी आर नॉट गोइंग टू टेल इट हेन्सफोर्थ. इवन पोल्युटेड थंय बील आज आसा. पोल्युशन इन द नालाज रिवर्स आनी आंग शिरशिरता. तुमगेली साल रिवर जी आसा तुमची आमचीच ती साल रिवर आंग शिरशिरता. कितें तशें जावचें काय म्हणून. काही ठिकाणी नालाच तशे आसात. And that's why I tell you, we have come out with the legislation, ज्या जाग्यार per liter म्हणटा 10 रुपया फायन आसतलें. Whoever is the bulk user of a water, irrespective of whether it's a government department or a private body, we are going to penalize and recover that money. So that we are going to compel that you have your STP, treat the water, and then ask for a water from us. Tanker they put to get registered but है only 75. कितने? Water tanker पड़े है. No, that is wrong. I don't know whether it has been given of a particular area. No, but it's we have all got, over we have Goa. got more tankers. All over Goa. No, it's not that. It's not a wrong answer. It may be pertaining to some small area, something of that sort. But we have got more tankers, out of which साधारणतः म्हाका दिसता 200-300 टँकर सुमार in operation. अशें Actually मायज आसतले. नाही हे टँकर जे आसा पळय न्ही तो 74 म्हटल्यार थोडे रजिस्टर्ड जाल्यात. Because of the restrictions in between, तांकां पेंटिंग करपाक वयर there is a committee, secretary of a transport has been appointed to decide about what should be the color and the markings and the parameters. Color coding bhi te mache secretary for transport has been appointed. That is a committee. Let them take a decision. We will do it. Okay. So tankara संबंधी नंतर borewell संबंधी I am very particular about borewells मुखार permission दिवपा संबंधी सुद्धा I will restrict myself because we have got water, raw water. जेन्ना raw water पिलन पर्यंत येता ते पिलन इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा पळय न्ही we will be in a position to supply raw water to that industrial estate. Raw water will be coming to Verna again more. आज जे आमी 30 mld दितात तातूंत एडिशनल आनी 10 mld घालपाक पळयता 10 किंवा 15 mld with that कुशावती प्रोजेक्ट. तें जालें जर जायत I tell you आमचो चेअरमॅन जो आसा पळय न्ही बाब रिजनल हांव सजेस्ट करता let us tie up all industrial estates and the WR department. We will supply water to you, raw water. And then you can provide it to the to your required to companies. कोण जाय तांकां दिवपाक जातलें. I think speakers are with this. I have tried to convey, of course, in detail हांवें वचूं ना. but Vijay, तुगेलो वेंजी, कार्लुश, even ह्या सायडीन आयल्टन आनी आमचे सगळे MLAs. By दिव्या तुवें जें सांगलां पळय I have noted it. आमचे जेनिफर, I have noted this, and plus again I tell you in the next 15 days I will have a meetings with you. I will just give you a little sort of a trouble, but you much further discuss kariya. I'm engineers. I tell you, I am going to develop constituency-wise list with me. Constituency-wise list of ongoing works and pending works. But Vijay एक सांगले की जो कितली कॉन्स्टिट्युएन्सी वयता तू सगळ्यांचे तुवें जे म्हटले पळय न्ही 150 smart projects. ना एक सांगता More than 25 हे सुद्धा projects आयकय 135 कोटी बाबतीत हांव म्हणन he has given me free hand as far as finance is concerned. फ्री हँड जाले या ना आयकय सांगता बरें आयकय लक्षात येवं ना. तुगेले एप्रील मार्च एप्रील मे जून इलेक्शन कोड त्यामुळे आमी खंयचीच फायल वचूंक शकले ना फायनान्साक. सर 2 वर्सां जालीं ना आमची ते 25 लाखाचे वयर वचत ना. बारीकाचेर आमी खुश आहा आनी तुका बरो म्हणला आमी बरें म्हण. स्पीकर सर आतां एक मातशें स्पेसिफीक येता. हांवें तुमकां साल ड्रेजिंगाचें विचारलेलें. तुमचो फायनान्स सेक्रेटरीन ऑब्जेक्शन काडिल्लें की ते एनजीटीन केस आहा पोल्युशनाची. पोल्युशन हेज नथींग टू डू विथ डिसिल्टिंग ऑफ नालास. मागीर ताका म्हाका अश्युरन्स दी की ते काम सुरवात करतले म्हणून. I will just go through the file in detail. Desilting of various. नाला न्ही तो ती ट्रिब्युटरी ती वेणेच्यान देंवता ती
various tributaries ना connecting. पूण तें जावपा जाय न्ही तुजी टेंडर जाल्यार वर्क ऑर्डर I आहा will बट just, तो see, I will just आळावन go through what are the tributaries and all that No, 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 area. no, हे न्ही दीस वर्क हॅज बीन टेंडर्ड I know, I know. I बट know. वाय आर यू नॉट डुईंग इट पळयता, I will just ना go in ते the matter. फ्लडिंग जाता ताजे खातीर स्पीकर सर आनी एक तुमकां हांवें विचारलेलें दामबाब तळीचें तुमी येवन गेले थंय हय हय. मागीर एक्वायर करा न्ही पब्लीक हें तें बरें, पळयता, मागीर पळयता कशें करपाक. तुमचे ते एटलसाचेर आहा स्पीकर सर आनी एक हाऊस कमिटी केली आमी म्हादयची तुम्ही अपडेट करा न्ही ती. ऑगस्ट एक मिटींग करता आनी कांयच ऑगस्ट ना. म्हयन्याक दिसा एकदां मेळा ऑगस्ट दिसा च्या बसया परत. ब- ना, I would like समोसा to खाया invite च्या also पिया with घर गया ऑगस्ट दिसांक बसया. कर तें स्पीकर सर आमी तुमकां डिझास्टर मॅनेजमेंट रिटेनिंग वॉलांचें घाल्लें तें कितें जाता ताजें तें आमी जे बांदपाक आहा ताजेर मातसो प्रेशर दवरात जे आतां डिझास्टर जाला ते तुमचो डिपार्टमेंट काम करता एनीवे एक स्पेसिफीक सांगूंक सोदता हांव जेईज जे तुमच्या डिपार्टमेंटान VRS मागतात एक पर्टिक्युलर केस विल्सन पेरेरा म्हणून आहा जर VRS मागता तुमी दिना ताका VRS म्हणटा ते इंट्रोड्यूस करपी डिपार्टमेंट WRD हय. पयलीं पण तुमी नांव तुमच्या घेवं गोंयकारांक कित्याक दिना म्हाका कळना हें. हा ना 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 रे दिना फाल्यांच दिवपाक लायता. ना दिनात तिने अंडर OM तुम्ही म्हणटा कितें ना, ना, पोस्ट वता म्हणून तो म्हाका खबर नाशिल्लें हांव पळय. ना हे मातशें पळयात तातूंत एक इश्यू आहा की पोस्टूच तुमचो वता म्हणून स्पीकर सर संजीवनीच्या स्टाफाचो फ्युचर कितें आहा स्पीकर सर दोनूच पॉइंट ना संजीवनीचो स्टाफ संजीवनी स्टाफ आसा पळय न्ही संजीवनी फॅक्टरी जी आसा पळय हॅज बीन ट्रान्सफर टू एग्रेजी डिपार्टमेंट आणि त्यामुळे तो विषय थंय घेवचो. स्पीकर सर 95 लोक आहा. नोट एक मूव मिनिट, केला तुम्ही बननात ते. VRS नोट मूव केला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्पीकर सर आमचो एक नावशी कंपाऊंड स्पीकर नोट मूव स्वाती महाशय मासो युरी मासो स्वाती महाशय दोनूच पॉइंट घेता स्वाती महाशय म्हजी रिक्वेस्ट आसा मागीर काबार करतले जवळ सगळे विषय क्लियर जाल्ले आसात. ना 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 बारीक माझो बारीक एक कितें particular- विशय- wait, listen. बारीक बारीक कितें Only विशय- one. एक जे संजीवनी जे आहे दे आर ऑल्सो दे आर ऑन लायक ऑन अ स्ट्रायक ते ना बट ते तुम्ही मुखेलमंत्री आहे हिंगा इज लिंक्ड ते VRS तुवें नोट मूव केला ते मातशें तेंका अब्जॉर्ब कर मत तूं मातशें चीफ मिनिस्टर बाय अब्जॉर्ब ते मातशें दी स्वाती महाशय हांव विनंती करता मातसो हावसाक तांणी कट मोशन फाटल्यान घेवची एकूच- आनी डिमांड जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर ताका जशी पद्दतीन सर, तुम्ही काम मागतात स्पीकर काम सर, सांगतात तेच पद्दतीन डिमांड माझो एक पॉइंट आसा तो आयकय मादे जिखील स्पीकर सर आमचो एक नावशी हे रिटेनिंग हॉल आसा खूब तेंप जालो पेंडींग उरला म्हाका दिसता तो प्रायोरिटीचेर आयज कोसायटा स्पीकर सर थंय सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान बेगांचे बेगीन हें करता आनी एक आसा काम दोनूच जी स्कीम आसा तेज्या अंतर्गत कितल्या 400 स्क्वेअर मिटर जागो आसपाक जाय पूण आतां हें करता नाल्यार आतां ते प्रॉब्लेम तो जाला की जागो आसना 400 स्क्वेअर मिटर नवीन स्कीम येयली ती वाचून पळय गॅजेटीचेर आयल्या ना रिसंटली हांवें पळयला आतां गेले ब्रेस्ताक आयल्या बेरेस्तारा ओके कंपाऊंड हेजे रिटेनिंग हॉलाचे मिनिस्टर दॅट मिनिस्टर मातशें रिटेनिंग हॉलाचे म्हाका assurance दी. 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात म्हापसा तार रिवर या होय. स्किप इट मिनिस्टरांक सगळे आश्वासन दिल्याच मरे नावशी मिनिस्टर नावशीचे रिटेनिंग हॉलाचे आर रिवर म्हापसा रिवर वी आर गोइंग टू टेक अप ओके मिनिस्टर मातशी एश्युरन्स नावशीचो एश्युरन्स दी की करून घेता म्हणून डिले जायत आसा ती ऑलमोस्ट 85 crores तुका डिसिल्टिंगा तुगे पयसो अमावंट आहा तो आमगे पारोडा चीफ मिनिस्टराकूय बरें दिसतलें हें पोतून आयकोनाक म्हूण सो स्टार्ट दॅट युरी बाबान सांगलां हांवें सांग तुका पारोडा कुशावती रिवराक एवरी इयर फ्लड जाता इफ यू डू दॅट डिसिल्टिंग ड्रेजिंग कोन समज ड्रेजिंग कोन तरी केलें न्हू एटलिस्ट म्हाका स्टार्ट टू 70% देंवतलें फ्लडिंगा तें देंवपाक शकता मातशें प्लीज नोट आनी रिगार्डींग दोज NOCs ऑफ दॅट कॅनल सायड सर्वीस रोडाच्यो तेजेर मातशें सांग टेल युअर डिपार्टमेंट इशू दॅट NOCs उतर दिन दिया न्हू assurance सांग एश्युरन्स ऑफ द कुशावती रिवर शावतीचें डिसिल्डिंग पळयता हांव स्वता विजीट करता पळयता कितले बरें डिसिल्डिंग करपाक जाय म्हणून. नावशीचो रिटेनिंग हॉल नाका ते सर दिनेश एक बाब मिनिट बिकॉज सर दोन पॉयंट रेज केले एक ते हेजे त्यो गोरा आहाय ती ओके ते शनी मडगांव शनी देवळा कडेन कॅनलाच्या सायडीन जी आसा घरां कॅनला आसा पळय, सायडीन जस्ट कन्सिडर Yes, sir. सगळ्या- सिबिलाचे मातशें हें करपाक फुडें वचया आतां हांव जिल्ल्या वळेरी क्रमांक 10 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 वयऱ्योच कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभाघराच्या मतदानात घालता जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें
जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयकां आनी विचारांत घेवप आनी मंजूर करप. द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बील 2024. मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax, Second Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Aye. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां Speaker, sir, विधेयक our कलमवार bills- सादर करपा खातीर Sadar, yeah.